Ezekiel सर्वेस्पराची तोरवार Chapter 21 सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, दखिणे वाटेन वळोन पळय आनी दखिणेचेर आड हें उतर सांग. नेजेबाच्या रानावनांचेर आड हो संदेश दी. नेगेबाच्या रानावनांक अशें सांग, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, पळय, तुजे भितर हांव एक उजो पेटोवंक वेतां. हो उजो तुजे भितर सगळे हिरवे रूख आनी सगळे सुकलले रूख लासून उडयतलो. त्या उज्याचो बोग पालोवंक जावचेंच ना आनी नेजेबा thaun उत्तरे पorian सगळ्या मनशांचीं तोंडां उलपायतलो. हांवें सर्वेस्परान तो पेटयला म्हूण सगळें mon'xank पळयतलें आनी तो कोणूच पालोवचो ना. तेन्ना हांवें म्हणलें, नाका सायबा, सर्वेस्परा देवा, पयलींच तीं म्हजे विशीं अशें म्हणत आसात. हो मनीस फकत वपारींनी उलयता. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, जेरुजाल्या वाटेन वळोन पळय. पवित्र जाग्यांचेर आड हें उतर सांग. इस्रायलाच्या देसाचेर आड हो संदेश दी. इस्रायलाच्या देसाक अशें सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आतां हांव तुजेर विरुद्ध उठ्ठां. म्हजी तोरवार पोट्यांतली भायर काडूंक वेतां आनी तुमचे मदलीं सगळ्यांक मारून उडयतलो, बोऱ्यान तशें वaitt मनशांक. हांव बोऱ्या तशेंच वaitt मनशांक तुमचे मदलीं मारून काडटलो. म्हणटच नेजेबा thaun उत्तरे पorian सगळ्या जिव्या मनशांक नाटक करूंक हांव म्हजी तोरवार पोट्यांतली भायर काडूंक वेतां. आनी हांवें सर्वेस्परान म्हजी तोरवार पोट्यांतली भायर काडल्या म्हूण सगळ्या mon'xa-kullak गमोन येतलें. ती नव्यान पोट्यांत भितर वेचिना. मनशाच्या पुता, तुजें काळीज faf-son गेल्ले परी पिंगरत राव. सगळ्यांक दिश्टी पडटाय तसो dukhi-khontin पिंगत राव. आनी कित्या पासत पिंगरताय अशें तीं तुजे लागीं विचारीत जाल्यार तांकां असो जबाब दी. खबरेक लागून खबर पावची आसा. ते खबरेक लागून सगळ्यांचीं काळजां भिरांतीन विरघोन वेतलीं. सगळ्यांच्या हातांचें बळ मोडोन पडटलें. सगळीं निराशी जावन वेतलीं आनी सगळ्यांचीं धोंपरां कडकडटलीं. ती खबर पावता पळयात, ती पावली, उलयता तो सर्वेस्पर देव. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, संदेश दी आनी अशें सांग, धनी अशें सांगता, सांग. तोरवार तिका धार काडल्या, चकचकीत केल्या, मारामारी करूंक ती पाजल्या. जोगलावण्या भाशेन झिगझिगूंक तिका चिकचिकीत केल्या. हातांत धरून चलोवची म्हणून सर्वेस्परान ती चिकचिकीत केल्या. मारामारी कोत्तल्याच्या हातांत घालपाक ही पाजलोली आनी चिकचिकीत केल्ली तोरवार बोबो हुयेली मार. मनशाच्या पुता, कित्याक ही तोरवार म्हजे पोरजेचेर देंवतली आनी म्हजेच पोरजे भाशेन मरूंक नेमलोल्या इस्रायलाच्या सगळ्या फुडाऱ्यांचेर ती देंवून येतली. देखून ओड्डें बोडय, कित्याक म्हजे पोरजेची हांव परिक्षा कोत्तां, उलयता तो सर्वेस्पर. देखून मनशाच्या पुता, संदेश दी आनी ताळयो पेट. आनी ही तोरवार मारामारी करूंक नेमलोली तोरवार आडवी तिडवी फिरय 3 पावटी. मारामारी करूंक धाडलोली तोरवार ती. भिरांत घालता तसली तोरवार ती. सगळ्या वाटांनी भेंकडायता तसली तोरवार ती. काळजां विरघोन वेचे खातीर आनी पुस्कळ लोकांचो जीव काडूंक चुकयना जावंक
जोगलावण्या भाशेन जिगजिगीत आनी मारामारी करूंक पाजलोली दर एका दारवंट्यार हांवें ती मारामारी करपी तरवार उबी केल्या. उजव्यान दाव्यान तुजी धार दाखय, पाजलोले तरवारी खंयचेय वाटेन वळशी ते वाटेन तुजी धार दाखय. हांवूय म्हजे वाटेन ताळयो पेट्टलों आनी म्हज्या रागाक धादोशी कोत्तलों. हांव सर्वेस्पोर हें सांगून दवरतां. बाबिलोनेच्या राजाची तरवार. आनी सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, बाबिलोनेच्या राजाचे तरवारीक वाट करूंक 2 रस्ते खुणावन दवर. एकाच देसा थावन दोनूय भायर सरतले. मागीर मारोक दाखोवपाची 2 हातांची एक पाटी उबार. रस्तो शारा वाटेन वेता थंय ती उबारून दवर. एक हात आमोणकारांच्या राब्बास शाराक पावयता ती वाट दाखयतलो आनी दुसरो हात जुडाक कोटांनी घट केल्ल्या जेरुजाल्याक पावयता ती वाट दाखयतलो. कित्याक बाबिलोनेचो राजा मारोक फुट्टात त्या नाक्यार थारतलो आनी खंयची वाट धरची ती जाणो जावंक शकुनांतल्यान पारखून काडूंक सोदतलो. अशें करूंक तो बाण हालोवन सगळा उडयतलो, आपल्या घोराब्याच्या देवांचो प्रसाद घेतलो आनी मारलोले मोनजातीचें काळीज तपासतलो. ताच्या उजव्याक जेरुजालेम दाखयता तो सर्तीचो बाण पडटलो. तो ताका अशें सांगतलो, हे वाटेन वच, कोटांक खावटें घालपाच्यो पाट्यो मांड, मारामारी करपाक हुकूम घाल, झुजाची हुवेल मार, दारवंट्यांचेर त्योच पाट्यो सोदूंक लाय, मातयेचे बांद उबार, चोरयो खणूंक लाय. हे शकुन फटकिरे म्हूण जेरुजाल्यांतल्या लोकांक दिसतलें, कित्याक तांकां तांच्या प्रवाद्यांनी सोपूत घेवन अशें सांगलां. तरी आसतना हांव तांच्या खोटेपणाचो उगडास कोत्तलों आनी तांकां तांच्या दुस्मानांच्या ताब्यांत पडोशी कोत्तलों. देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तुमचीं खोटीं कोत्तुबां सोबे माजार दिश्टी पडटात. तुमचो गुन्यांव सगळ्यांक थावो. तुमी कोत्तात तितल्याय कर्तुबांनी तुमचें खोटेपण तुमी दाखयतात. अशें तुमच्या खोटेपणाचो तुमी उगडास केला. म्हणून तुमच्या दुस्मानांच्या ताब्यांत तुमी पडटल्यात. आनी तूं, इस्रायलाच्या खोट्या आनी नश्ट्या राजा, तुजो शेवट लागीं पावला. तुजीं खोटेपणां आतां सोंपतलीं. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तुजो मुकूट आनी तुजो मुडासो काड. आदीं आसलें तशेंच कांयच उरचें ना. खाला आसात तांकां हांव उंच काडूंक वेतां आनी उंच आसलेल्यांक खाला उडोवंक वेतां. घट्टान, हय, कदींच जावंक ना तसलें हांव शाराचें घट्टान करूंक वेतां. जाका हांव वेंचून काडटलों तो राजा येयसर हें घडचें ना. उपरांत हांव राजवटकी ताच्या हातांत घालतलों. आमोणांक शिक्षा. मनशाच्या पुता, संदेश दी आनी सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, आमोणकारांक इस्रायलाची निंदा करतात म्हूण तांकां जबाब दिवन अशें सांग, तरवार, जीव काडूंक तरवार पोट्यांतली भायर काडलोली आसा. गिरासूंक ती झगझगीत केल्ली आसा. जोगलान्या भाशेन ती लोकलोकता. तुमचीं दर्शनां पळकीं आनी तुमचे प्रसाद फटकिरे. तुमी खोटीं मनशां म्हूण तरवार तुमच्यो घुमट्यो कापून उडयतली. तुमचो शेवट पावलो. तुमचे अपराध आतां सोंपतले. तरवार तिच्या पोट्यांत परतून घाल. तुमकां रोचल्यान त्या जाग्यार तुमच्या जल्माच्या देसांत हांव तुमची मनसुबी कोत्तलों. तुमचेर हांव म्हजो क्रोध वारयतलों. तुमचेर म्हज्या रागाचो स्वास सोडटलों आनी नास करपांत घडलोल्या क्रूर मनशांच्या ताब्यांत तुमकां घालतलों. तुमी उजो पेरोवंक जळोव जातल्यात. तुमचें रगत आख्ख्या देसांत व्हांवत वेतलें. तुमचे फाटल्यान कोणूच तुमचो आनीक उगडास कोचचो ना, कित्याक हांव सर्वेस्पर अशें सांगून दवरतां.
देवाचें उतर हें